पश्चिम घाटातल्या 108 संवेदनशील गावातले 22 गाव कुशीक काडपाची गोंय सरकारान केंद्राकडेन मागणी केल्ली खरी, पूण उपरांत गोंय सरकाराकूच हे गजालीचो विसर पडिल्ल्याचे दिसून येता। हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही गजाल सामकी खरी। आता केंद्रानूच गोंयाक हे विशीं पत्र धाडून याद करून दिली। पश्चिम घाटातल्या संवेदनशील वाठारांतल्यान ही गांवां कित्याक कुशीक काडची, हेर गावात पारंपारीक खंयच्या वेवसायांक सवलती दिवच्यो हाची औपचारीक मागणी खरेपणी करपाक जाय आशिल्ली। केंद्राचे समितीन गोंय दौरो आटपून वतना गोंयाक तशी सुचोवणी केल्ली, पूण नोव्हेंबरा उपरांत आतां मेरेन सरकारान हे संबंदी कितेंच करूंक ना। ताका लागून केंद्र सरकाराकूच गोंयाक पत्र धाडून हाची याद करून दिवची पडली। पश्चिम घाटातली जैव विविधताय 78% वेगवेगळ्या जातींची जनावरां पश्चिम घाटात सापडटात। पश्चिम घाटात 8 बांबोच्यो प्रजाती आसात, 48 सस्तन जनावरां, 60 प्रकारची जिवाणी, 275 सवण्यांच्यो प्रजाती, तातूंतल्यो 28 जाती नश्ट जाल्यात। संवेदनशील वाठारांतल्यान खंयचे गांव काडचे? सत्तरी म्हालांतले अंसुली, भिरोंडा, भुईपाल, खोडये, खडकी, खोतोडे, कुमारखंड, पणशे, केरी, सातोडे, शिरोली आणि वेळूस। धारबांदोडा म्हालांतले कामराखंड, म्हैसाळ, धारबांदोडा, सांगोड आणि पिळये। सांग्या तालुक्यांतले कोळम, रिवण आणि रुमरे। काणकोण म्हालांतले फकत एकूच गांव, तो म्हळ्यार खोला। फुडल्या मुद्द्यांचेर केंद्र सरकारान मागयल्ली म्हायती: पुराय तर्कशुद्ध प्रस्ताव, आधारभूत म्हायती आणि नकासो, जैव विविधताय संरक्षणा खातीर आशिल्ले प्रस्तावित कायदे, येवजण्यो आणि उपक्रम, पारंपारीक जतन पद्दती जशे की पवित्र क्षेत्र आणि जैव विविधताय, दायज थळांची म्हायती, राज्यांतल्यो न्हंयो, तांचो उगम स्थान, मार्गक्रमण आणि दर्याक मेळटा तो वाठार आणि तांचो तपशील, प्रस्तावित संवेदनशील वाठारांतल्यो म्हत्वाच्यो प्रजाती आणि तांचे संरक्षणाचे उपाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।